नमस्कार, तुम्ही पाहतात गोमंतक टीव्ही. तुम्ही पाहतात स्वयंपूर्ण युवा विथ प्रोफेसर मनोज कामत. आणि आज स्वयंपूर्ण युवाच्या आमच्या एपिसोडाचो आज आम्ही पळयतले श्रेयाबाई 25वा भाग. गेल्या 25 वेगवेगळ्या भागांनी आम्ही वेगवेगळ्यो गोंयतल्यो कानाकोपऱ्यांतल्यो स्वयंपूर्ण युवा आणि स्वयंपूर्ण युवती हांच्या कडेन संवाद साधलो तांची स्वयंपूर्णतेची स्टोरी जाणपाक. आणि या 25व्या भागांत आमच्याकडे एक वेगळ्या पद्धतीची स्वयंपूर्ण युवती आसा जाणे एका वेगळ्या क्षेत्रान नामना जोडल्यात. तुम्ही पळयतात स्वयंपूर्ण युवा विथ प्रोफेसर मनोज कामत. हांव प्रोफेसर मनोज कामत आणि म्हज्या बरोबर आसा बाय श्रेया कामत घाणेकार. श्रेयाबाईची एक वेगळी स्टोरी आसा. आमी ह्याच्या पयलीं मिडिया, एंटरटेनमेंट, फायनान्स पासून ते केक मेकिंग, एम्ब्रॉयडरी, फॅशन, डिझायनिंग, ज्वेलरी वेगवेगळ्या क्षेत्रांत काम करपी तरणाटे युवक आणि युवतींकडे संवाद साधला. प्रत्येक मनशाक म्हणजे आमची हिंदू संस्कृती म्हणा किंवा गोंयची संस्कृती म्हणा किंवा खंयच्याय धर्माचो एक भारतीय जातकूच आमकां एक स्पिरिच्युअलिटी म्हणजे अध्यात्मीक क्षेत्रा कडेन एक वेगळें नातें आसता. आणि त्या आध्यात्मिक क्षेत्राच्या नात्या असल्या कारणान देव दिवसकी करप, विश्वास दवरप, देवाक सुद्धा जर आमी माननात जाल्यार स्पिरिच्युअलिटी, मेडिटेशन हाच्या भितर आमकां खूब रस आसा. आणि परंपरागत वर्षान वर्ष जेनेटिकली प्रत्येक भारतीयाक, प्रत्येक धर्माच्या जातीच्या मनशाक आपलो पुढार कितें आसतलो हाच्या बद्दलूय क्युरियोसिटी म्हणजे उत्सुकता आसता. हाच्या खातीर आमी देवा कडेन वतात, आमी देवाचो प्रसाद घेतात किंवा आमी न्युमरोलॉजी पळयता, आमचो बर्थ चार्ट पळयता किंवा आमी वैदीक एस्ट्रॉलॉजी पळयता. तातूंत वेगवेगळी क्षेत्रां आणि शास्त्रां आसात. गुरू प्रत्येक मनशाच्या आयुश्यांत आसता, तो आध्यात्मीक जावं किंवा सामाजीक गुरू जावं. गुरून दिका दिवप आनी दाखयल्ल्या दिकेन आमी काम करप ही आमची भारतीय परंपरा. ह्या भारतीय परंपरेंतल्यान आमचे ट्रेडिशनल किंवा शास्त्रीय पुरातन विद्येंतल्यान ह्या भविश्याकडे पळोवपाच्या शास्त्रांतल्यान आपलो दिसावडो आणि आपण उद्योग नवो सुरू करचो हो विचार एका तरणाट्यान करप, एका युवतीन करप आणि तें सुद्धा मास्टर्स इन मास मिडिया, जर्नलिझम, ॲडव्हर्टायझिंग हें तागेलें क्षेत्र तें केल्या नंतर करप म्हणजे व्हडली अजापाची गजाल. आज आमी वळख करून घेतले बाय श्रेया कामत घाणेकार अशी एक युवती जाणे स्पिरिच्युअलिटी म्हणजे आध्यात्मिक क्षेत्र किंवा जे गूढ क्षेत्र आसा, ऑकल्ट सायन्सीस जाका आमी म्हणटात, त्या क्षेत्रान नामना जोडल्या, त्या क्षेत्रान आपलो उद्देग सुरू केला. श्रेयाबाई, हांवें जेन्ना तुजें ऑकल्ट आनी स्पिरिच्युअलिटी बद्दल सांगलें, आमचे दर्शक थोडे मातशे आनीकूय तांची क्युरियोसिटी मातशी वाडटली. श्रेया, मास्टर्स इन जर्नलिझम आनी एडवर्टिजमेंट हें सगळें करपी भुरगें ह्या क्षेत्रान कशें? पयलीं म्हणल्यार तुमकां नमस्कार. नमस्कार. थँक्यू सो मच फॉर हॅविंग मी ऑन युअर शो. खूब खूब धन्यवाद. तर तुमचो प्रश्न आसा की हांव स्पिरिच्युअलिटीन कशें फुडें सरलें. सो इफ आय कॅन बॅक ट्रॅक टू माय चायल्डहूड, हांव सदांच अ लिटल मोर स्पिरिच्युअल दॅन माय फॅमिली मेंबर्स. शुभंकरोती बी म्हणटाले सांगता. येस, शुभंकरोती. आनी ॲट दी एज ऑफ 15 म्हाका हनुमान चालिसा पाठ आशिल्लो. हनुमानजी इज माय इश्टदेव. सो थंयच्यान म्हजी एक स्पिरिच्युअल जर्नी चालू जाली. आनी म्हजी आवय खूब शांतादुर्गेक मानपी, शांतादुर्गा कवळ्यां मानपी, तिकाय हांव पांय पडटालें. तर हळू हळू कितें जालें, बिकॉज ऑफ स्टडीज तें मातशें फाटल्यान उरलें. आय बिकेम इंट्रस्टेड इन जर्नलिझम. हांवें बॅचलर्स केलें, मास्टर्स केलें, काम केलें. आय वर्कड एज एन असिस्टंट प्रोफेसर. तें म्हजें पॅशन आशिल्लें टिचिंगाचें. आय वर्कड एज एन असिस्टंट प्रोफेसर. मागीर म्हजें ओन हांवें म्हजें एक अकॅडमी चालू केली बाय द नेम स्टडीमेट अकॅडमी फोंड्या. आनी आय टॉट फॉर मेनी इयर्स. पूण खंय तरी आय फेल्ट की म्हजें खंय तरी एक पॅशन आसा टू स्पिरिच्युअलिटी की आय हॅव टू फॉलो दॅट.
तर आय गॉट इन टू लॉट ऑफ मेडिटेशन. खूब देवी सरस्वतीक हांव खूब मानता, ती म्हजे बरोबर सदांच आसता. आनी I think it was around 2020 that I started my tarot card reading. And when I got connected, म्हाका एक बरी गुरू मेळ्ळी from Delhi who taught me the intricacies of tarot card reading. म्हणल्यार what is the meaning of tarot cards. पयलीं I should be honest की म्हाकाय पयलीं दिसतालें की tarot card reading is a taboo. एक आगळ्या वेगळ्या क्षेत्रातल्या व्यक्तीकडे आज आम्ही उलयतात आणि आपलो बॅकग्राऊंड आणि आपलो सगळो फाटलो इतिहास सांगतना श्रेयाबाई आमकां सांगता की ल्हानपणाच्यान अध्यात्माची आपणाक आवड खूब जाणांक आमच्या दर्शकांक आसूंक शकता. ल्हान भुरगीं केन्नाय तुमी जर पळयत जाल्यार थोड्यांक बाबा पुजा अर्चना देवाचें चड करपी आनी आवय बापूय बरें उमेदीन सांगता ताका देवाचें मातशें आसा. एकदां दिसता की हें पुर्वजान दिल्लें दायज किंवा एक जेनेटिकली आयिल्लें एक लिंकेज किंवा लिनिएज जाका आमी म्हणटात किंवा मागीर घरचें वातावरण सभोवतालचें वातावरणांत ती व्यक्ती घडटा. पण लक्षात घेयात आज आमी उलयतात अशा एका विद्यार्थिनी कडेन ल्हान भुरग्या कडेन त्या वेळच्या जाका अध्यात्मा विशयी इंट्रस्ट आशिल्लो. प्रार्थना पुजा नामस्मरण स्तोत्रां हनुमान चालिसा ह्या सगळ्या भितर इंट्रस्ट आशिल्लो आनी फुडें आपलें शिक्षण वेगळ्या क्षेत्रांत घेवन असिस्टंट प्रोफेसर म्हणून कॉलेजांत शिकयता आसतना किंवा शिकयल्या नंतर मदींच ताका एक कॉलिंग येता. ताका आमी डिवायन कॉलिंग म्हणटात किंवा आफोवणें म्हणटात देवाचें. जो देव मार्ग दाखयता किंवा तो युनिवर्स तुमी देवाक मानू किंवा न मानू एक जी शक्ती ती शक्ती तुमकां एक विश्वास दाखयता एक दिका दाखयता आनी तातूंतल्यान श्रेया बाय कामत घाणेकारान आपली दिका सोदली. श्रेया सांगता की नोकरी केल्या नंतर थोड्या वर्सांनी आपणाक परत तें आपोवणें अध्यात्मीक स्पिरिच्युअल आपोवणें आयलें आनी आपूण त्या धंद्यांत आयलें. म्हाका एक व्हडली गजाल बरी दिसली तुजी की तुवें सांगलें की ल्हानपणांतल्यान तुका अध्यात्मीक क्षेत्रांत तुका रस पण तुजो जन्मा नंतर खूब सुरवातीची वर्सां बालपणांतली सावदी अरेबियाक गेली जंय तुजे वडील काम करताले. हय. सावदींतल्यान मागीर तूं गोंयांत येवन तूं आनी भाव मागीर शारदा मंदिर आनी तें स्कुलींग आनी हायर सेकंडरी सायन्स आनी ताच्या नंतर फिल्ड चेंज करून तूं जर्नलिजमांत गेलें. जर्नलिजम करून तूं फुडें मास्टर्स करपाक परत जर्नलिजम मास मिडिया करपाक पुण्याक गेलें. पण ह्या संबंध अभ्यासाच्या क्षेत्रांत खंयच आमकां ती स्पिरिच्युअलिटी त्या वेळा पर्यंत दिसली ना. म्हणजे घरान जें वातावरण जे हाचें आशिल्लें अध्यात्माचें किंवा स्पिरिच्युअलिटीचें तातूंत तुवें करियर करपा सारक्या दृश्टीन अभ्यास किंवा डिग्रीज घेवपाक केल्यो ना त्यो मागीर घेतल्यो. हे ट्रान्सफॉर्मेशन फ्रॉम असिस्टंट प्रोफेसर ऑफ जर्नलिजम ऑर मास कम्युनिकेशन आणि फुडें तुवें मुंबय थोड्या काळ पुण्या थोड्या काळ नोकरी बी केली आणि नोकरी करतना ती एडवर्टिजमेंट क्षेत्रांत केली न्हय. ते सगळें जाताना सगळें व्यवस्थीत सगळें चल्लां म्हणजे तूं आतां नॉर्मलायज जालें रायट. नॉर्मलायज जाल्ली व्यक्ती परत डिवायन कॉलिंग हें कशें. सो जे फॅमिलींतल्यान हांव येता इट वॉज अ व्हेरी जॉब सेंट्रीक फॅमिली. ओके. आनी जेन्ना हांव लग्न जालें म्हजो घोव सिद्धार्थ तो सदांच म्हाका सांगतालो की इट इज बेटर टू बी युअर ओन बॉस बी युअर ओन बॉस सदांच म्हाका सांगतालो तो. सो ही एंडेड अप चेंजींग माय मायंडसेट आनी आय स्टार्टेड माय क्लासीस एज आय हॅव जस्ट सेड. म्हणजे क्लासीस चालू झाले तेन्ना ते क्लासीस आशिल्ल्यो त्यो शैक्षणिक म्हणजे जस्ट लायक ट्युशन क्लासीस ऑर व्हॉट्स. बट ड्युरिंग दॅट टायम म्हाका खुबसो असो वेळ मेळ्ळो वीच आय कूड where I could get deeper into my spiritual knowledge, which I was not able to do when I was doing a job. Tenna maje bhitar kitari activate zale that I have to get into this spiritual field. I have to help a lot of people. Maka खूब दिसतालें की people are going through so much trouble in their life. आणि हाजे कितें तरी उत्तर आसूंक जाय कितें तरी आन्सर. If I can give it to my friends, my family, I will be the happiest person. के सांग म्हाका लोकांक मदत करपाक खूब आवडटा. बरें लोकांक मदत करपाचो एक भाग जालो पण तुजें आतां लायफ सगळें सेट जाल्लें. पुण्याच्यान तूं येतकच लग्न जालें घाणेकर फॅमिली एक बरी फामाद फॅमिली पणजेची तुमी घाणेकर फॅमिलीक वळखता. दोतोर पांडुरंग घाणेकार म्हणटात ते नामनेचे दोतोर जे फोंड्या ताणें लोकांक सर्वीस दिली अजुनूय ते काम करतात. काम जरी करनात एक्टिवली तरी लोकांक आशिर्वाद दितात किंवा आपलें ज्ञान लोकां पर्यंत व्हरचें म्हणून ज्या मनशान काम केलें ह्या फॅमिलीन तुजें लग्न. अशा फॅमिलीन लग्न जातकूच ताच्या पयलीं तूं नोकरी करताले मागीर तुमी स्टडी मेट
ह्या नांवान तुवें जे ट्युशन क्लासीस वगैरे ते सुरू करतना परत दिसूं ना की लायक माय फादर एक्सेट्रा गेट बॅक टू जॉब. पण म्हणलें तुवें की गोवान सांगलें की ना इंडिपेंडंट जा. पण तेन्ना सामकें स्ट्रॉंग झील आशिल्ली, आय डोंट वॉन्ट टू वर्क. म्हणजे हो कार्यक्रमूच आमी स्वयंपूर्ण युवा विथ प्रोफेसर मनोज कामत म्हणटा, हो कार्यक्रम लोकांक सांगता की नोकरी करपी जावं नाकात, नोकरी दिवपी जायात. येस. तर कितें जालें की बिकॉज आय चेंज्ड अ लिटल बीट ऑफ माय मायंडसेट, आय गॉट इन टू, अशें आय वुडंट से आतां जे पळय करता इट इज नॉट अ बिझनेस, इट इज स्पिरिच्युअल हिलिंग. वा. Okay, and I am helping as many people as possible, not just young adults, even children. तांकां पासून healing जाय पडटा. So of course 5 years back हांवें केन्ना इमॅजिन करूं ना की तूं ह्या क्षेत्रांत क्षेत्रांत आसतलें. बट हळू म्हाका देवानूच एक दिशा दाखयली की तूं हें सगळें कर आनी यू सी हाव मेनी पीपल यू कॅन इम्पॅक्ट. मजेशीर गजाल ही पळयात. आनी मजेशीर कित्याक म्हणटा, बिकॉज अनयुज्युअल गजाल ही. नॉर्मल मनशाच्या आयुश्यांत असले बदल नॉर्मली जायनात. म्हणजे जो पर्यंत तुमकां एक देवाचो आशिर्वाद किंवा देवान दाखयल्ली दिका किंवा तुज्या नशिबान तशें आसत किंवा तुजो बर्थ चार्टूच जर तसो आसत जाल्यार तुमी ह्या क्षेत्रांत, अध्यात्मीक क्षेत्रांत तुमी पावतात. आज ह्या संबंध धकाधकीच्या स्ट्रेसफूल जिवनात इतल्यो मल्टिपल प्रॉब्लेम्स, न्यूक्लियर फॅमिलीज एक्सेट्रा, परत म्हाका दिसता सगळें जग आमच्या बेजीक परत रूट संस्कृती कडेन येतात. येस. हाच्या खातीर तुम्ही पळयतात की प्रसाद घेवप, ज्योतिषाचें मार्गदर्शन घेवप. लक्षात घेयात, गोमंतक टीव्ही खंयचेच सुपरस्टिशन म्हणजे अंधश्रद्धेचे समर्थन हांगा करना. पुरातन विद्या ही शास्त्र हें आमच्या संस्कृतीन आमकां दिल्लें. आनी पुरातन विद्येंत, आमच्या शास्त्रांत, फक्त हिंदू धर्मातूच न्हय म्हणजे सगळ्याच धर्मांत हें शास्त्र आसा. पण ताचो शोध, पुनर्शोध घेवपाचो प्रयत्न आता वाढला. लोकूय ताचे कडेन वळटात न्हय. आणि आज वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान लोक आमची सेवाय करतात. म्हणजे ज्योतिष एक जालें, किंवा हस्तसमुद्रीक म्हणटात तें एक वेगळें शास्त्र जालें, ताका आमी पाम मिस्ट्री अशें म्हणटात. किंवा टारो कार्ड्स जे आतां त्या उद्योगांत तूं आसा, टॅरो रिडींग तें एक जालें. हें करता आसतना वैदीक ज्योतिशी पासून नाडी ज्योतिष म्हणजे साऊथ इंडियांत जी आसा, किंवा रेकी ही पद्दत आसा, फेंगशूय आनी वास्तुशास्त्र हे शास्त्र आसा. हाच्या बरोबर आतां नवें हातून आमी पळयतात की पास्ट लायफ रिडींग म्हणजे पयलींच्या आयुश्यांत तूं कोण आशिल्लो ताचेर रिडींग, किंवा कॉन्शियसनस डेव्हलप करपा सारकें मेडिटेशन, हठयोग, राजयोग, ह्या सगळ्या माध्यमांतल्यान आमी त्या पावरा कडेन, त्या शक्ती कडेन आकृष्ट जातात. तूं इतलें शिकिल्लें भुरगें आनी ह्या फिल्ड तुवें शिकूना. आर्ट, एडवर्टायझींग, जर्नलिझम, मास कॉम, मास मिडियांतले भुरगे परत येवप होय सुद्दां म्हाका दिसता देवाची कृपा अशें तूंय म्हणटा न्ही. येस. येस. यू आर हॅपी विथ दीस? I am very satisfied with what I am doing. Absolutely content. कित्याक सांग, आमचे भितर आत्मा आसा. This is just a body, शरीर. पूण आत्मा wants to reach one destination only, that is moksha. And we are all on a journey, very beautiful journey. We have come on earth to live our journey, to understand, to learn lessons. Very, very important. We have come on earth to learn lessons. आता फाटले जन्मान आमी कितलेशेच जन्म घेतल्या. वी बिलीव इन रिइनकार्नेशन. आमचे भगवद्गीतानूय बरयलां आमचे रिइनकार्नेशन जायत उरतले अंटील वी रीच दॅट लेवल ऑफ मोक्ष. सो आतां पासून वॉट आय एम डुईंग इज आय एम फॉलोईंग सम पर्पज इन लायफ की हांवें आतां लोकांचो हेल्प करचो प्लस म्हजोय बी आय एलिवेट माय सेल्फ सो दॅट आय कॅन ऑल्सो रीच दॅट पाथ सम डे ऑफ मोक्ष. सो सिमिलरली वेन आय गेट बॅक टू माय ओन स्पिरिच्युअल जर्नी कितें तरी म्हज्या हातून क्लिक जालें की आतां हांवें आय हॅव टू गो ऑन द पाथ ऑफ हेल्पिंग ऑफ स्पिरिच्युअलिटी सो दॅट आय कॅन ऑल्सो रीच माय डेस्टिनेशन. नॉट जस्ट हेल्प अदर्स बट ऑल्सो आय एम ऑन अ जर्नी ऑफ माय ओन. सुंदर. हे तुम्ही आत्ता ऐकलेत गेल्या 2 मिनटां श्रेयाबाई कशें सुंदर उलयता. आणि एकदा म्हाका आतां परत एकदा प्रश्न पडलो की एम आय टॉकिंग टू अर्लियर असिस्टंट प्रोफेसर ऑफ जर्नलिझम अँड मास कॉम काय खंयची हिमालयांतल्यान आयिल्ली साध्वी उलयता. एक 30-32-33 वर्साचे भुरगे, आमचे चली, गोंयकार,
बऱ्या घरांतले कामत आनी मागीर घाणेकर फामिलींतले फोंड्या पणजे तूं पोंडा रावपी नव्या काळांतले मॉडर्न चली आज स्पिरिच्युअलिटी, मोक्ष, कार्मीक लायफ, पुनर्जन्म, बरें करप हाच्या विशयी उलयतात. म्हाका दिसता आमची परंपरा आनी आमची जी संस्कृताय जी आसा ताचें दायज सांबाळपाचें आनी तातूंतल्यान उद्देग, तातूंतल्यान सेल्फ एम्प्लॉयड. पण श्रेयाबायचो एक फंडामेंटल इज व्हेरी क्लियर आनी म्हाका खूब आवडली तागेली गोश्ट कसली जाल्यार तें म्हणटा हांव जॉब करना, हांवें तें सोडलें, हांव उद्देगूय करना, तातूंतल्यान पयशे बिशे कितें येता ते येवं, पण आयज आपूण सेल्फ डिपेंडंट आसा, इंडिपेंडंट आपूण जाला. मुख्य म्हणजे हांव लोकांची मदत करपाक हांगा आसा आनी लोकांची मदत करतना हांव स्वताची मदत करता. कारण तुमचे प्रश्न सोडयतना म्हज्या आयुश्याचें अंतीम सत्य जें आसा ताच्या पर्यंत हांव वता. व्हडलो विचार गोमंतक टीव्ही दिता आनी आज आमच्या भाग्यांत 25व्या एपिसोडाक आत्मा आनी परमात्मा, अध्यात्म आनी सामाजीक क्षेत्र, प्रोफेशनल लायफ, स्पिरिच्युअल लायफ आनी ऑकल्ट लायफ हाच्या बद्दल उलोवपी स्वयंपूर्ण युवती आमकां मेळ्ळ्या, श्रेया कामत घाणेकार. श्रेयाबाय, मागीर शास्त्रोक्त शिक्षण हातूंत जायूच. खूब जाण म्हणटात फक्त हात पळोवन बेटे कळना, तातूंत शिक्षण जाय. बेटे नाल्यार खूब जाण आसा. आज टॅरो हो विशय कंप्युटराचेर सुद्दां जर तुमी टॅरो रिडींग मारत जाल्यार पिक अ कार्ड, प्रेस एंटर आनी दीस आर युअर रिजल्ट्स म्हणपी. तशें कितल्याशा हॉटेलांनी अमूक ज्योतिश, अमूक पंडीत, अमूक हें आनी अमूक तें न्हय, काला जादू, मा काली, मा कामाख्या, शतक्यो एडवर्टिजमेंट्स, खंय ट्रिंकेट्स विचप, खंय मुदयो विकप आनी हें चालू आसता. अशा क्षेत्रांत बनावट क्षेत्र म्हणजे क्षेत्र बरें प्युअर अध्यात्मीक, तातूंत बनावट लोक, तातूंत जायराती आनी तातूंत श्रेया कामत घाणेकार. आनी फटिंगपणां करूंक शकना, कारण ज्या फामिलींतल्यान तूं आयला, ज्या आवय बापायच्या कामत घराण्यांत आनी घाणेकर कुटुंबान एकदां मेळिल्ल्या मनशाक जर कितें विचित्र दिसत पुढच्या वेळार तो तुजे कडेन येवचो ना. सो फॅमिली हिस्ट्री इज एट स्टेक, तुगेलें रेपुटेशन, तुजें शिक्षण इज एट स्टेक. तरी श्रेया ह्या क्षेत्रांत येवपाचें धाडस करता. खंयच्यान शक्ती आयली? शक्ती ऑफकोर्स भितरल्यान आसा, प्लस सपोर्ट फ्रॉम माय हजबंड, व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक सांग, टॅरो इज सच अ फील्ड की कोणाक हें खबर ना. वी आर लिव्हिंग इन अ सोसायटी विथ दिस मायंडसेट की एस्ट्रॉलॉजी, ज्योतिष म्हणटा पळय, इज व्हेरी व्हेरी स्ट्रॉंग. ताजे भायर आनी कांय आसपाक शकना अशें आमकां दिसता आमकां. ऑफकोर्स आय बिलीव इन एस्ट्रॉलॉजी, बट खूब अदर मोडॅलिटीज आसा. लायक इन ऑकल्ट सायन्स आमी टॅरो रिडींग म्हणटा, वास्तू म्हणटा, न्युमरोलॉजी म्हणटा, पामिस्ट्री म्हणटा. ते जर सगळे आमी एक केलें, दे कॅन गिव्ह यू ब्युटिफूल प्रिडिक्शन. पण तूं तातूंत शिक्षण आतां कशें घेतलें? ताच्या पयलीं तुवें म्हणलें की मास्टर्स पर्यंत शिक्षण तुजें मास मिडिया, कम्युनिकेशन, जर्नलिझम, एडवर्टायझींग हातूंत गेलें. मागीर ह्या क्षेत्रांत तुका येवपाक शिक्षणाची गरज पडूं ना? शिक्षणाची गरज पडली, ऑफकोर्स. सो आय डीड माय सर्टिफिकेशन्स इन टॅरो कार्ड रिडींग अँड इन वेदिक न्युमरोलॉजी, इन पामिस्ट्री. सगळे हांवें सर्टिफिकेशन्स घेतल्या, शिकला, स्वता रिसर्च केला, अँड देन ओनली आय गिव्ह रेमेडीज ऑर रिडिंग्स टू माय क्लायंट्स. योग्य गुरूचो शोध, योग्य शिक्षण घेवप, हाच्या जोराचेरूच तूं फुडें हातूंत वचूंक शकता. येस, गुरू जाय, सदांच गुरू जाय. कितेंय फुडें सरपाक एक गुरू जाय पडटा. अजूनय श्रेया मेडिटेशन, ध्यान, धारणा, जप बीप सगळें करता ऑन अ डेली बेसीस. अरे वा. पळयात, आमी उलयतात एक नव्या युगाचें विकसीत भारत आमी म्हणटात 2047, आमचो मुखेलमंत्री म्हणटात 2037. पण विकसीत भारत म्हणजे पुढारा कडेन लक्ष दितना आपले फाटल्यान कितें आसा, आपले दायज, आपली संस्कृताय कितें आसा ताका घट धरून जर आमी फुडें वचत जाल्यार आमी आयुश्यांत कितें तरी बरे बदल करूंक शकता. ताणें एक बरो विशय आनी एक शब्द खुबशे दर्शकांकूय कदाचित तो नवो, टॅरो कार्ड रिडींग. म्हणजे जशे कार्ड्स असतात, म्हणजे त्या पत्ते न्हय, हे वेगळे टॅरो कार्ड्स. तातूंतल्यान जशें इंट्युशन जाता तशें कार्ड पिकअप करप, ताचें इंटरप्रिटेशन करप आनी त्या माध्यमांतल्यान तुजो क्लायंट किंवा जाका तूं मार्गदर्शन करता ताका मार्गदर्शन करप. तातूंत नाव यू हॅव एस्टॅब्लिश्ड युअर सेल्फ इन दीस पर्टिक्युलर फील्ड. पण टॅरो कार्ड रिडींग करतना तूं बाकीचे जे प्रकार आसात,
न्युमरोलॉजी किंवा वैदिक एस्ट्रॉलॉजी किंवा पामिस्ट्री हाचोय तूं सगळं कॉम्बिनेशन करून क्लायंटाक एक फूल सोल्युशन दिता न्हय. येस. कित्याक सांग, टॅरो, सी आय टेल यू वॉट टॅरो इज अ सेट ऑफ 78 कार्ड्स. 78 कार्ड्स. येस. अर्लियर लॉंग बॅक बिफोर दी 18th century फक्त असे पत्ते आम्ही कसे खेळटा तसे खेळटाली. बट समबडी रियलायज की इट कॅन बी युज्ड ऑल्सो फॉर डिविनेशन, फॉर गिविंग प्रिडिक्शन्स. सो तेन्नाच्यान टॅरो कार्ड रिडिंग हॅज बिकम अ प्रिडिक्टिव्ह टूल. अच्छा. म्हणजे फुडले म्हणजे ते कार्ड्स तुझे भविष्य सांगूंक शकता. येस. तुझे पास्ट लायफूय सांगूंक शकता. येस. टील एन एक्सटेंट. येस. टू एन एक्सटेंट. आणि फुडें तुवें कितें करचें किंवा कितें करचें न्हय ह्या बाबतीनूय मार्गदर्शन करूंक शकता. ऑफकोर्स. आणि हे तुजे कडल्यान समजून घेवपाक तुका लोक बुकींग करून, स्लॉट बूक करून, अपॉइंटमेंट घेवन, फी दिवन तुजे कडेन लोक येतात. येस. हाका म्हणटात स्वयंपूर्णता. प्रत्येक व्यक्ती, मनुष्य, युवक युवती जन्माक येताना एक कितें तरी कला, कितें तरी देवाचें देणें म्हणून घेवन येता. तें देणें कितें हें सोदपाची गरज तुमकां आसा, आमकां आसा. श्रेयाबाईक तें लक्षांत आयलें जेन्ना ल्हानपणाच्यान तें स्तोत्रां किंवा मंत्र म्हणटना, जप, धारणा, मेडिटेशन करतना, फुडें लग्ना नंतर घोवान पाठबळ तूं इंडिपेंडंट जा अशें म्हणटकूच, तूं स्वयंपूर्ण जा अशें म्हणटकीच ताका दिसलें की ह्या फिल्डान ज्या देवीची आपण आराधना करता किंवा ज्या देवीची सासाय आपल्याचेर आसा ताचो उपयोग हांव चरितार्थ म्हजो चलोवपाक करतलेंच, पण त्या बरोबर गरजवंतांक, पिडितांक, दुख्खान आशिल्ल्यांक, कन्फ्यूज आशिल्ल्यांक, फ्रस्ट्रेट जाल्ल्या लोकांक बरें मार्गदर्शनूय करतलें. आज कसल्या पद्दतीचे सगळे जाणटे लोकूच येतात काय भुरगीं येतात, कसल्या पद्दतीचे क्लायंट्स येतात तुका? मोस्टली म्हजे क्लायंट्स आसा फ्रॉम दी एज ग्रुप ऑफ 20 till 40 to 50. 20 to 50 हो तुजो क्लायंटेलाचो Yes. एज ग्रुप. Yes. आणि खंयच्या भागांतल्यान चड येतात? गांवांतल्यानूच येतात की शहरांतल्यानूच येतात? No, it is a mix. Acha. Yeah, it is a mix, and it's not only from Goa. It's all across India. Even I have some clients in Dubai also. तू तांच्याकडे कशे संपर्क Through साधता? online शाबास. conferencing. म्हणजे सबंद दीस तुजो कसो वता तुज्या हातूंत? कारण तू तुजें आस्थापन टॅरो कितें म्हणटा तूं ताका? टॅरो card सूत्र. reading, yes, tarot टॅरो sutra. सूत्र हे आस्थापन तू तुज्या घरांतल्यान चलयता. हय. पळयात, स्वयंपूर्णता कशी जाता? पयशे आसूंक जाय, गोडावन, शॉप, ऑफिस आसूंक जाय, इच्छा शक्ती जाय, स्वयंफूर्तता जाय, आपल्याकडे गाठीक आशिल्लो अनुभव किंवा आपल्याकडे गाठीक आशिल्ले ज्ञानाचो सदुपयोग करपी व्यक्ती जाय. ती स्वयंपूर्ण युवती आयची आमची श्रेया कामत घाणेकार. आणि ताका स्वयंपूर्ण करपाक ते सबंद श्रेया आपल्या घोवाक दिता. ताणें आपणाक इंडिपेंडंट जा म्हणून सांगलें. तोखणाय त्या घोवाची, तोखणाय त्या फॅमिलीची, तोखणाय त्या आवय बापायची, ज्या संस्कृतायेन, ज्या कल्चरान, ज्या एनवायरमेंटान श्रेया सारकी भुरगीं जन्माक आयली आणि तुमच्या सारक्या दर्शकांची, सगळ्या गोंयकारांची, जाणें श्रेया सारक्या भुरग्यान उबारिल्ल्या आपल्या क्षेत्रातल्या उद्योगाक मदत केली. येस. आणि कितें आसा, आतांच्या टायमार खूब लोकांक तरेतरेचे त्रास आसता. बरोबर. आणि ते त्रासाचो सोल्युशन काडपाक दे गो ऑन गुगल, दे गो ऑन चॅट जीपीटी. आता चॅट जीपीटी आयला, यू आस्क देम एनी क्वेश्चन तो तुका फटाक करून आन्सर दिता. बरोबर. बट हाऊ फार इज इट रेलेवंट, हाऊ फार इज इट ट्रू, हाऊ फार इज दॅट गायडन्स करेक्ट? सो दॅट इज माय मेन पॉयंट हियर, की आमी आतां इंस्टाग्राम जर उगडलो, 1000 रील आमकां मेळटा विथ डिफरंट कायंड ऑफ रेमेडीज. कोण तरी कितें सांगता, कोण विकता, व्हॉट्सएपाचेरूय आमकां मेळटा, हे बोटान हे घाल, हे बोटान ते घाल, ह्या हातून हे घाल, हो ब्रेसलेट, ते खडे, ती रत्ना, कितले खरें कितले फट. करेक्ट. आता खुबशे वेबसायटीर आतां तुमी क्रिस्टल्स म्हणले म्हणून हांव तुमकां सांगता की हांवूय क्रिस्टल्स घालता, पूण एक तरा आसता क्रिस्टल्स घालपाची. ना वॉट आर क्रिस्टल्स? दे कम फ्रॉम द अर्थ. आमकां मात्र आमच्या भुमीर आमकां हे दिल्या सो दॅट यू कॅन हील युअर सेल्फ. पूण आतां कितें आसा, इट हॅज बिकम जस्ट मनी मेकिंग, की हे ब्रेसलेट घाल, यू आर प्रोटेक्टेड, यू कॅन कन्सीव अ चायल्ड अँड ऑल दोज थिंग्स. पूण ताका एक तरा आसता. इवन यू शूड नॉट वेअर क्रिस्टल्स दॅट डोंट सूट युअर नंबर.
युअर बर्थ नंबर. प्रत्येक बर्थ नंबराक एक लकी क्रिस्टल असता नाल्यार एक कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिस्टल्स असता. बट बिकॉज ऑफ दीज ऑनलायन वेबसायट्स थोड्या जाग्यांचेर दे जस्ट सेल द क्रिस्टल. ते सांगतात हे तुका बरें ह्या राशीक अशें बरें, जशें आमी भविष्य कोणूय पळयता इतल्या लोकांक तेंच भविष्य. आणि तू हे सगळें जेन्ना कन्सल्टेशन जेन्ना दिता तेन्ना तू हे क्रिस्टल्स हाव डू यू ऑल्सो सेल देम? येस, आय डू सेल क्रिस्टल्स, डिफरंट काइंड ऑफ क्रिस्टल्स, क्रिस्टल ब्रेसलेट्स, रॉ फॉर्म, तरेतरेचे आय सेल डिफरंट काइंड ऑफ आयटम्स. आज जर म्हाका विचारलें कोणें श्रेया गाणेकाराले प्रॉडक्ट पोर्टफोलिओ कितें, म्हणजे ते उद्देगान जेन्ना ते स्पिरिच्युअलिटी आनी ऑकल्ट सायन्स प्रॅक्टीस करता किंवा स्पिरिच्युअलिटी आनी ऑकल्ट टिचर किंवा प्रिचर किंवा फिलॉसॉफर किंवा एडवायझर जर आसत जाल्यार तूं कितें कितें करता तातूंत. आज आमी हें पळयलां की कसल्या पद्दतीचे घड्याळां घालप ताचेर सुद्दां मार्गदर्शन करपी लोक आसा. म्हणजे ताकाय शास्त्र कितें तरी ते सांगता. रावंड घड्याळ घाल काय कसल्या रंगाचे घाल काय इलेक्ट्रॉनीक घालूं नाकात, काय ते सिल्वरूच जाय किंवा आनी कितें जाय. ही वेगवेगळ्या क्षेत्रां जर पळयलीं जाल्यार दिसता की बाबा इतले जर आमचे प्राचीन जर वैभव इतले जर आसत आनी लोक जर आकृश्ट जातात जाल्यार तातूंत खरें कितें तरी आसुकूच जायना. तुजो सक्सेस रेट कितें असो दिसता तुका when you are dealing with your clients? My success rate is when the clients come back to me ki whatever you said has happened. हें जालें आनी तुजें क्रिस्टल घालून म्हाका खूब बरो पडलो, म्हाका नवो जॉब मेळ्ळो, म्हज्या भुरग्याक डिस्टिंक्शन मेळ्ळें. दॅट इज अल्टिमेट सक्सेस रेट फॉर मी. देर इज नो नंबर टू इट. शाबास. येस, शाबास. सो दॅट इज माय सॅटिस्फॅक्शन. हे सगळे बरे गजाली आमी उलयले श्रेया, पण तुका अशे तुजे फ्रेंड्स किंवा जाणटी किंवा भुरगीं किंवा तुज्या वयाची लोक म्हणटा कितें घेवन बसला श्रेया हें सगळें? पयलीं टू बिलीव वॉट आय वॉज डुईंग की बाबा हें खरेंच कितें करता, यू नो वॉट इज शी डुईंग. कारण फोटींग लोक चड आसा ह्या क्षेत्रांत. हय, आनी प्लस टॅरो कार्ड रिडींग म्हणटकीच देर इज अ डिफरंट मायंडसेट. हय, करेक्ट. बट आय वॉज व्हेरी स्ट्रॉंग की आय वील डू समथींग विथ दीस अँड आय वील हेल्प पीपल. आनी जेन्ना म्हजें नांव जालें, लोक क्लायंट म्हजे कडेन येवपाक लागले, आय स्टार्टेड बिलिव्हिंग इन माय सेल्फ की येस आय एम डुईंग द रायट थिंग. अँड नाव एवरीबडी खऱ्या अर्थान स्वयंपूर्ण जालां अशें तुका दिसता श्रेया? येस. पळय आतां तुमी स्वयंपूर्ण युवती आयची श्रेया गाडेकार जाणें आपल्या आत्म्याचें कॉलिंग किंवा निसर्गान म्हणात, तुमी देवान म्हणात, कुटुंबान म्हणात किंवा ताच्या पुर्वजांनी ताका दिल्लें एक दायज कसलें इंट्युशन. खूब जाणांक अशें आसता न्ही? आसता. तुका दिसता तुजे कडेन इंट्युशन आशिल्लें, कारण प्रत्येक जाण हो धंदो करूंक शकना आणि तू ताका धंदोय म्हणना, तू म्हणटा ताका मार्गदर्शन म्हणटा न्ही. म्हाका आवडलो तो कॉन्सेप्ट. सो एवरीबडी कॅनॉट बी अ टॅरो कार्ड रिडर. म्हणजे आमी म्हणनात की तुमी सगळे जाण ज्योतिष पळयात किंवा एस्ट्रॉलॉजी पळयात, न्युमरोलॉजी पळयात किंवा तुमी जेमोलॉजी पळयात. ह्या सगळ्या क्षेत्रांचो लोकांक बरो वायट अनुभव येत आसता. पण आपलें क्षेत्र कितें आनी तें आपण ताच्या फाटल्यान तुका नॅचरल कॉलिंग आसा जाल्यार फुडें तुवें त्या क्षेत्रांत शास्त्रोक्त शिक्षण घेवप जशें श्रेयान घेतलें आनी मागीर लोकांक मदत करपाक जाय ह्या हेतून ते धंद्यांत आयलां, उद्देगांत आयलां. नाजाल्यार सगळेच जाण उद्योगांत येतात आनी श्रेया ताचेर सामकें ताशेरे ओडटा, म्हणटात की आपल्या क्षेत्रांत अशें कितलेशेच फटींग आसा पण आपूण तें करूंक शकना कारण आपणाक दिसता मनांतल्यान की आपणाक लोकांची मदत करूंक जाय. हॅपी टुडे? व्हेरी. कस्टमर्स, युअर क्लायंट्स आर हॅपी? येस. कशे अपॉइंटमेंट्स दिता आनी कशें बिजी उरता तुगेलो शेड्यूल? I give 1 hour sessions. कित्याक सांग half an hour is very small आणि गायडन्स हांव द वे आय गिव आय सिम्प्लिफाय लॉट ऑफ थिंग्स. तर 1 hour हांव अशेंच दिता तांकां स्लॉट. 1 hourचे 2 hour आनी 3 hour पसून जाता. ओके, सो इन दॅट सेशन हांव टॅरो कार्ड रिडिंगूय करता, न्युमरोलॉजी तांचो बर्थ चार्टूय पळयता. आय लूक इवन एट द पाम. कित्याक सांग खूब गोष्टी पामाचेरूय आमकां दिसता. सो अँड ऑफकोर्स आय गिव देम मंत्राज अँड रेमेडीज सगळे दिता. सो म्हजो दीस ऑलमोस्ट आय एम गिविंग 4 to 5 or sometimes more than that hours for my every day for your every clients. day म्हणजे दिसाक 5-6 clients तू पळयता. Yes. आणि most of the clients of yours are repeating because they find what do you say something good in your advice. Yes. वा. आज जे सगळे दर्शक असतात आमचे गोमंतक टीव्हीचे तांकां सगळ्यांक आमी सांगूंक शकनात की बाबा तूं टॅरो कार्ड रिडर जा किंवा पामिस्ट जा किंवा एस्ट्रॉलॉजी पळय किंवा फँगशोय किंवा वास्तुशास्त्र पळय. पण खंय जर तांकां जर इंट्रस्ट ह्या क्षेत्रांत जर आसत जाल्यार ताणें कितें करचें आनी ह्या उद्देगान कशें येवचें? फर्स्टली माय एडवायस वूड बी की अंडरस्टँड की तुका कित्यान इंट्रस्ट आसा.
तुका एस्ट्रॉलॉजीन बिलीफ आसा नाल्यार न्युमरोलॉजीन इंट्रस्ट आसा वास्तुशास्त्रान इंट्रस्ट आसा तें पयलीं तुमी अंडरस्टँड करूंक जाय की तुमकां कित्यान लायक फर्स्ट स्टेप 1 इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की स्टेप 1तल्यान आपूण मागीर आय वील क्लायम द होल स्टेअरकेस इट्स दॅट वे सो यू हॅव टू अंडरस्टँड वॉट इज द फर्स्ट थिंग सेकंड थिंग डोंट फॉलो ब्लायंड गुरूज ब्लायंडली गुरुजांक फॉलो करनाका गो टू अ प्रॉपर वेबसायट जॉइन अ प्रॉपर कोर्स आणि रोखडे तुम्ही तुमचे कन्सल्टेशन्स पासून चालू करनाका लर्न मोर अनुभव घे एक्सपिरियन्स घे रिसर्च करा आणि मागीर गेट इन टू दिस फील्ड बिकॉज यू आर अल्टिमेटली गायडिंग पीपल तुम्ही रॉंग हाफ हार्टेड नॉलेज घेऊन लोकांक गायड करपाक शकत ना बरोबर इट इज रॉंग ऑन युअर पार्ट यू आर बिल्डिंग ऑन युअर कर्मा ऑन युअर बॅड कर्मा आय वूड से सो डोंट गेट इन टू इट सिम्पली बिकॉज कितें आसा आतां दिसता की ऑकल्टान खूब पयशे आसा 10,000 पर आवर बी लोक अशें म्हणटात इंस्टाग्रामार बट देन ते इट शूड बी लायक यू हॅव हेल्प दॅट पर्सन ताज्या लायफान खरीच एक ट्रान्सफॉर्मेशन येवंक जाय अदरवायज दॅट मनी इज बॅड फॉर यू सो यू मस्ट मेक शुअर दॅट वॉट एवर यू आर डुईंग इट फॉर द रायट रिझन्स विथ द रायट एथिक्स ऑल्सो डोंट डू इट फर्स्टली फॉर मनी because if you get into occult sciences for money you're a failure you have to learn and then share your knowledge work but not for money work to learn work to share and work to help सुंदर संदेश आमकां दिला आज बाय श्रेया घाणेकारान श्रेया घाणेकार आज गोंयचे आघाडीचे टॅरो कार्ड रीडर आणि अ कंप्लीट सोल्युशन प्रोवायडर फॉर either say palmistry or Vedic sciences or Vedic Jyotish or tarot, talking about your future, talking about your past life, talking about your karma and talking about making your life meaningful in the future. आम्ही प्रत्येकाचें आयुष्य घडोवपाक एक संद घेवया एक प्रयत्न करूया एक पावल फुडें मारूया हो एकूच विचार श्रेयाबाई सांगता श्रेयाबाई आमकां दिता आपल्या उद्योगांतल्यान आनी सांगता की उद्देग पयशा खातीर न्हय तर सर्विसा खातीर मार्गदर्शन करपा खातीर लोकांचे भलें करपा खातीर आपूण करता आज 25वा भाग स्वयंपूर्ण युवा विथ प्रोफेसर मनोज कामताचो 25 भागांत आमी 25 युवक युवती पळयल्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांत आयची युवती आध्यात्मीक क्षेत्रांतली जाणे आध्यात्मिक क्षेत्रांत उद्योग आपलो सुरू केला स्वयंपूर्ण जावपाक न्हय लोकांक मदत करपाक अशाच पद्धतीचे युवक आनी युवती कडेन भेटपाक तांचे कडेन संवाद साधपाक संपर्क करपाक तांच्या बद्दल जाणून घेवपाक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही पळयत रावात स्वयंपूर्ण युवा विथ प्रोफेसर मनोज कामत.